मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसाच्या शुभवर्तमानाक कारण कितें? म्हाका दिसता कालच्या शुभवर्तमानांतले हे श्लोक तितल्यान पेद्रू उलोवन म्हणालो, आमी पळय सकट सांडून तुजो पाटलाव केला, आमकां तर कितें मेळटलें? कशें आयच्या शुभवर्तमानांत 9 वरार कामाक आयिल्ली वावराडी आमकां जास्त मेळटले म्हणून विचार करतात, तशें पेद्रूचे विचार जाल्लो. पूण देवाचो विचार वेगळोच. आमी कशें चिंतता तशें देव चिंतिना. जेजू देवाच्या विशयांत खोलायेन विचार करूंक आमकां आपयता. ताका मळ्यांतली वावराडी ही ओपार सांगून देव कुणाकी केदाळाई आनी सक्तांक विंचून काडटा आनी आपयता. देवाची कृपा दयाळ. आमकां दिसता तो आमकां अन्याय करता, जशें 9 वरार आयिल्ली वावराडी समजूंक लागली. पूण देव कुणाकी अन्याय करिना. तो सगळ्यांचेरी आपणाचो पावस धाडटा, आसूंक फुरो पातकी आनी बरें जिवीत जियेल्ली.